उच्चल्या कोर्टाने जुईज नेमपाची नवी व्यवस्था करपी ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिलाचो गोय विधानसभेच्या खास अधिवेशनात मार्ग मेकळो जालो। विरोधी पक्ष फुडारी आनी माविन धरून कांय फुडाऱ्यांनी बिलाक तेंको दिलो। न्याय व्यवस्थेचे स्वायत्ततेक हो कायदो बादतलो म्हण अपक्ष विजय आनी रोहनान हुस्को उक्तायलो। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा राजकारण नासतना कांयच ना। कॉलेजियम पद्दत सरकारान रद्द केल्या। जुईजाक नेमपी आयोगाचेर सरकारान नेमिल्ल्यो 3 व्यक्ती आसतल्यो। If we have to see that our economy moves, we have to have these reforms. Justice delayed is justice denied. 32 million cases are pending all over India. Process of selection is important, Speaker sir. Here the citizenry is involved, the citizens are involved, the executive is involved, the judiciary is involved. So there is a good consultative process which involves everyone. सरकार जुईजांक नेमपाची जुईजांची कॉलेजियम पद्दत रद्द करता। जुईजांक वेंचपी आयोगाचेर कायदो मंत्री आनी सरकारान वेंचून काडिल्ल्यो 2 नामनेच्यो व्यक्ती आसतल्यो। नवे व्यवस्थेक लागून जुईजांचे नेमणुकेत राजकीय हस्तक्षेप जातलो म्हूण अपक्षांनी हुस्को उक्तायलो। आज बीजेपी सरकार आसा, गोंया आसा, सेंट्राक आसा, इंटेन्शन्स आर गुड, बट टुमॉरो हू नोज अबाउट टुमॉरो? हू नोज अबाउट द टाइप ऑफ यूनियन मिनिस्टर that may come in as an ex officio member? These are small areas, grey areas, which can give a chance of nepotism. पुढे गव्हर्नमेंट बीजेपीचो आसतलो, खंयचो आसतलो, फुडें कितलीं वर्सां, आनी ताज्या मागीर जो मनीस आसतलो तो कॉम्पिटंट आसतलो काय ना। Judicial Appointments Commission Bill in its present form will politicize appointments and the transfer of judges. The provisions of the bill not only give an upper hand to the ruling party but the final hand to the ruling party. राजकारण सगळीकडे नासता, राजकारण ना अशें खंयचेंच मळ ना। न्याय व्यवस्थेतूय भ्रष्टाचार चलता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान हुस्को उक्तायतल्यांक जाप दिली। कोण पॉलिटिकल ना, ज्युडिशरीन पॉलिटिक्स ना, क्रिकेटीन ना, व्हॉलीबॉलान ना, हे जग सगळे ज्या जाग्यार मनीस आसा थंय पॉलिटिक्स येतलोच। घरान फॅमिलीन नासता पॉलिटिक्स, त्यामुळे पॉलिटिकल हाजो एक आमी अर्थ काडचो पडटलो। निमणे हे खासा अधिवेशनान ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिलाचेर शिक्को मारून गोंयच्यान केंद्राचे कायद्याचो मार्ग मेकळो केलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। 15 वर्स सावन कानोळे मुंगरिल्ल्या रिव्हर प्रिन्सेसीचे सगळे कावल खंय कंपनीन काढला। रिव्हर प्रिन्सेसीचे कावल काडपाचो कोत्राद अरिहंत कंपनीक दिल्लो, मात कावल मुळामेरेन काडूंक नाशिल्ल्यान सरकारान पयशे आडावन कंपनीक परत कामाक लायिल्ली। सरकार म्हणटा कंपनीन पुराय कावल काडला म्हण दावो करचो पडटलो। मागीर NIOची टीम इन्स्पेक्शन करतली, मागीरच कंपनीक पयशे पडटले। मात कानोळकारांक इतल्यान सू जाला। सोमारा रिव्हर प्रिन्सेसीचे उरिल्ले पुराय कावल दर्यांतल्यान काडून जाले। अरिहंत कंपनीन 3-4 वर्सां लागून वावर तडीक लायलो। कांदोळेच्या लोकांक इतल्यान सू जाला। आयज आमचो बीच आमकां बरो दिसता पडटा। आमच्या भुरग्यांक लागून आमी चिंतलेले हेच्या फुडें आमकां बीच केन्नाच पळोवंक मेवचो ना, पूण तोय आमकां आयज बीच पळोवंक मेवता आनी आमी आयज चड हुशार, कित्याक आयज सोंपलें काम सोंपलें। Today we are very happy because the last remaining piece of River Princess is being removed. First of all, we thank God for helping us to get rid of this menace on our beach. A lot of business was lost also, but now actually we are very happy that the ship is going today. वावर सोपलो एकदाचो म्हूण अरिहंताकूय उमेद जाली। We thank people of Goa. We are really grateful to the people here and everybody. They all cooperated very well. मात कंपनीन बोटीचे खरेच 100% कावल काढला काय ना ते NIOची टीम तपासतली, मागीरूच कंपनीक पयशे पडटले। जर तेंच्यांनी काढला जाल्यार अरिहंत कंपनीन, जाल्यार आमकां त्यांनी लेटर करप, आमी परत आमचे NIO कंपनी आहा ते NIO कंपनीक आमी ते लेटर करतले की खरेंच तेंच्यांनी काढला जर जाल्यार तांकां पेमेंट करपाक तेंची फायल जी आसा ती प्रोसेस जातली। ताज्या पयलीं कसलोच पेमेंट करपाची फायल प्रोसेस जावची ना। इतक्याकूच लागून गव्हर्नमेंट हॅव टू सॅटिस्फायड वीथ तेंच्यांनी 100% काढला, नॉट 99.9% बट 100%। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान सोमारा गोंयांतल्या 8 युवा कलाकारांक युवा सृजन पुरस्कार भेटयले। संगीत, साहित्य, नाट्य आनी कलेत नामना जोडिल्ल्या युवा कलाकारांक हे पुरस्कार भेटयले। कलाकार हो केन्नाच जाणटो जायना म्हण मांद्रेकार उलयलो। गोंयांतल्या 8 फांकीवंत युवा कलाकारांक सोमारा कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान युवा सृजन पुरस्कार भेटयले। युवा कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर दर वर्सा हे पुरस्कार भेटयतात। कलाकार 60 वर्सांनी रिटायर जालो, कोण जातलो?
60 कलाकाराक जेन्ना 60 जाता तेन्ना तो आनीक मॅच्युअर्ड आणि परिपक्व असो घट कलाकार तयार जाता. कलाकार केन्ना जाणटो जायना. कलाकार वयाच्या 80व्या वर्सापासून जर ताकद आहा जायत जाल्यार तो ल्हान भुरग्यांक युवा भुरग्यांक लजे सारखे परफॉर्मन्स दिवपाची ताकद त्या 80तल्या एजीच्या कलाकारांक आजूय आहा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.